आनीक एक नातालांची परब समारंभोवंक आमकां संद मेळ्ळ्या. वर्साच्या वर्सा तोच जैताचो संदेश घेवन ती येता. काळोखाचेर उजवाडाचें जैत, दुखीचेर संतोशाचें, निराशीपणाचेर बोरमाशाचें, क्रोधाचेर मोगाचें आनी झगड्याचेर शांतीचें जैत. दिसनासलोलो देव मनशा इतिहासान भितर सरता आनी मनीसकुळाक आपल्या औरंवाशी परतून हाडटा. म्हणजे देवा सोर आनंदाचे, शांतीचे आनी मोगाचे सोरीशीं तिका पावयता. होच तो क्रिस्त जयंतीचो संदेश. इमानुएल ओ देव आमचे मोदें येवन आमकां सगल्या मनशां सोबें, पूण खेरीत भाशेन दुबळ्या धाकट्यां सोबें आपणाक वळखूंक आपयता. एका गोरवांच्या गोट्यान जल्माक येवन असल्या मनशांक आपूण अदीक लागीं आसा म्हूण ताणें स्पश्ट केलें. तर ह्या नातालांचे परबे समयार सगल्या मनशांक येवकारूंक, स्विकारूंक आनी मोगान वेंगोवंक आमच्या काळजांनी सुवात आसूं दी. हे तरेन अदीक शांती, अदीक समजिकाय आनी अदीक मोग आसुल्लो समाज आमी घडोवंक पावतल्यो. सोमेस्तान देवाच्या आशिर्वादान आनी देव शांतीन भरलेली नातालांची परब आवडटा.